गीत घेऊया पेज 120 I11. काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखोय पोपकॉर्न वाल्या देवा कोणापासून उडोय पातकांचे कोतवून म्हाका नितोल तुकोर रेपेंतलो काड म्हाका निर्मूल करून दवर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भावा भयणीनो, ह्या प्राचीत काळांत आमकां आमचे अस्मितायेचो उगडास करूंक गरजेचो. खंय थावन आमी आयल्या आनी आमी खंय वेतोल्या. गोबराच्या बुधवाराक दिसा आमच्या कपलार गोबोर लावन आमकां उगडास केला. तूं धूल आनी धुलीन तूं परत वेतलोय. पातोक पयस कर आनी शुभ वर्तमान मानून घे. ही उतरां आमकां उगडास करता आमच्या असोक्त सैमाचो. आमी कोणूच ह्या संवसारांत सदांकाल आसचे ना. तरी आतां तंत्व विज्ञान जिवीत लांबडीक कोत्ता, पूण एका दिसाक सगळीं आमी मोत्तोल्या. आमच्याय घरां, गिरेस्काय, कपडे, पयशे कांयच आमी आमचे बरोबर वचचे ना. ताका लागून हो काळ आमकां जिविताची नवसोरणी करून नव्या जिविताक पावलां मारून बऱ्यो कोरण्यो करूंक उलो कोत्ता. तर आयज आमी सदांच जेजूक चिकटून रावंक आनी जेजू भाशेन आमी सदांच बापाची खुशी आमच्या जिवितांत पाळूंक दरेकल्या पासत ही कृपा मागुया. आयज मिसाच्या खेरीत इंतेसां पासत मागुया. बेंजामिन बारेतो आनी लुसियो आंतोनियो हांच्या आत्म्या पासत, तशेंच इथन आनी नेथन मोंतेरो हांच्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या प्राचीत काळाचे समारंभणेन जेजूच्या कोश्टा मरणाचे आनी पुनर्जिवनपणाचे परबेन भक्तीन आनी दोबाज्यान वांटो घेवंक आमी तयार जाता. तो पास परबेचो पूर्ण फळ संतोशान भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. ओजियास प्रवादाच्या पुस्तका वयलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, आपल्या दोलदीरपणान ती म्हाका सोडटली. यात सर्वेस्पराशी परतून वचुया. ताणें आमचे कुडके करून उडयले, पूण तो आमकां बरी कोत्तलो.
ताणें आमकां दोनीर शेवटिलीं, पूण आमचे गाय तो बांदतलो. एका ओन 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवंत कोत्तलो. तिसरे दिसा तो आमकां उठायतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्या. सर्वेस्पराची ओलोक घेवंक मोन लावुया. फांत्या पोरी तो दुबावीन येतलोच. ताचो निर्णय उजवाडा पोरी फांगतलो. दणको येता तसो तो येतलो. जमीन भिजयतलो. वस्ताच्या पावसा वरी तो देंवतलो. इफ्रामाया, हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुदा, कितें म्हूण करूं हांव तुका? सकाळच्या कुपा सारको, रोखडोच ना जातल्या दवा वरी. हो मोग तुजो. ह्या खातीर प्रवाद्यां वरवीं हांवें ताचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें ताका जिवेशी मारून उडयली. कित्याक म्हाका योत नाका, मोग जाय, होम नाका, देवाची खोरी ओलोक जाय. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. साबाब, म्हाका योत नाका, मोग जाय. म्हणुया, म्हाका योद नाका, म्हाका मोग जाय. काकुत्सारा देवा, काकलूत करून दाखय. बो कोनवल्या देवा, गुन्यांव पोसून उडय. पातकाचे खोत धुवन म्हाका नितोल तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर. साबाब, म्हाका योत नाका, मोग जाय. योतनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेलना. होमूय भेटून दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योत तुका मानता. कोणती बोरीत कालीज, चिड्डोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट ओलनाय. जाबाब, म्हाका योत नाका, मोग जाय. सियोनाक उपकार करून मोयपास दाखय सायबा. जेरुजाल्या दुर्गा नव्यान बांदून तूं दी. तेन्ना योद आनी होम तुका मानवतले. पाडकुले हांणी तुका वेदीर ओंपून दितले. साबाब, म्हाका योद नाका, मोग जाय. उद्गार: आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयताले आनी येरांक लेखी तसल्यांक जेजू अशी एक वोपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिजेव आनी दुसरो 2 वसूलदार, मागणें करूंक देव मंदिरांत चोडून गेले. फारिजेव नीट उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणें कोत्तालो: देवा, हांव हेरां मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागोवणे, अन्याय, पोटद्वारी, ह्या त्या 2 वसूलदाराय सारको हांव न्हय म्हूण तुका आर्गां दिता. हांव सातोळ्याक 2 पावटी उपवास कोत्तां. म्हजे कडेन आसा तितल्यायचोय 10वो वांटो फारीक कोत्तां. तो 2 वसूलदार आपलो पयस उबो रावन दोळे पर्यान वयर काडिनासतना ओड्डें बोडोवन अशें म्हणटालो: देवा, हांव पातकी, म्हजी काकलूत कोर. हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा पोत्तलो, पूण न्हय तो दुसरो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका ख्रिस्ता. एक मनीस जो आपूण कितलो शिकला तें दाखयनासतना आपूण व्हडले फामिलींतलो तें सांगनासतना सगल्यांक बरी जाप दिता, सगल्या ताय एके भाशेन वागता, ताका आमी सगळीं बरी कोत्ता. हाचें कारण म्हणल्यार हो मनीस ल्हानवीक घालतो. आयच्या शुभवर्तमान सांगलेले ओपारींत आमी देवाक मागणें कोत्ताना ल्हानवीक जावंक जाय म्हूण जेजू उलो कोत्ता. तो फारिजेव मागणें कोत्ता आसतना आपली वडवीक गायतालो, त्या 2 वसूलदाराक सोकला उडयतालो. ताचे मागणें देवाक मानूंक ना. तो 2 वसूलदार आपूण पातकी म्हूण वळखून ल्हानविकायेन आपल्या पातकांचे बोगसणे मागता. ताचे मागणें देवाक मानवता. आयच्या पयल्या वाचपान ओझायास प्रवादी प्राचीत करून देवा सरशें वचूंक सोदतल्या इस्रायल पोरजेची भावना कळीत कोत्ता. ल्हानविकायेन आपणें केलोलो गुन्यांव इस्रायल पोरजा मानून घेता. आमचे मागणें आमी देवाक ल्हानविकायेन करूंक जाय. आमच्या मागण्या मदें आनी दुसऱ्यांच्या मागण्या मदें फारिजेवा भाशेन सोर करूंक फावो ना. ल्हानविकायेन आमी आमच्या पातकांचे बोगसणे देवा लागीं मागूंक जाय. प्राचीत काळ कुरपेचो काळ, देवाची काकलूत आनी दया आमी ह्या काळांत अणभवता. मनीस कशे पातकां वरवीं देवाताय आमी पयस गेल्या, पूण तोच जेजू आमकां पोत्तून बापाशी हाडटा. आमच्या बावतिजमा वरवीं आमी देवा बापाची भुरगीं जावन पवित्र आत्मो फावो जाला. ह्या संवसारांत कांय पावटी आमचें जिवीत एक ओरोणें जालां. देवचार वेगवेगळ्या रुपान आमकां नाडटा, ताचेर आमी जैत व्हरूंक फावो. तर आयज आमी ताळणे आड झुजूंक आनी आमच्या पेल्या सवें बरी कोडणी करूंक दर एकल्या पासत फावो ती कृपा मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 42 C32.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या दयाळ बापा, नितळ जाल्ल्या मनान आनी काळजान तुजे गूट समोरमूंक तूं आमकां फावो कोत्ताय. वर्सान वरस पासकांची परब भायल्या दोबाज्यान समोरमतना काळजाचे खरे भोक्तीन तुका वंदूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात येवन बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मोना, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो कोत्ताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंदावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान बोत्ताय तूं आमकां नव्या बोळान. सोदतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरनांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. ऊन सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. तुज्या कुसा आनी पुनर्जीवपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागिवून झुजे बागिवून दोन दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवन तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां ती जेवदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवोतकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितऱ्योचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सतमानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 48 D3. Amka puro Jesu
प्रार्थुया. काकलुत्सारा देवा आमच्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादाच्या संस्कारा वरवीं दिसान दीस तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. तो सदां जिव्या भावार्थान आनी काळजाचे खोरे भोक्तीन आमी गे सोकोर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशे बसात. फाल्यां आयतार आनी मिसां हे भाशेन आसतलीं 7, 8, 9, 15 आनी 10, 15 सांगेचे मीस ना. सकाळीं 6 वरांचेर पवित्र बुजवण आसतली. ह्या दिसांनी 5 आसता. 5 ती 6:15 पर्यंत, 4:45 पर्यंत, सॉरी, 5 ते 4:45 पर्यंत ह्या दिसांनी. आनी फाल्यां 6 ते 6:45 पर्यंत पवित्र बुजवण आसतली. तुजे मनांत दवरात. आनी मीस मागीर ह्या दिसांनी 6 आसतलें. आयज आमी वेगळे तरेन दवरलेलें, पूण फुडें आमी तें 6 दवरतल्या. सो इंग्लिशीन 7 आमचे भाशेन आनी 8. 6च्या मिसाक म्हण तूं लोक तितलो येना, तें तुमच्यान यूट्यूबाचेर भाग घेवंक जाता. पूण ही 2, 7 आनी 8 ती इगोर्जेन तुमच्यान सगळ्या जाणांक भाग घेवंक जाता. सत्रायेर फादर वास्को दे रेगो पासत 8 वरांचेर मीस दवरलेले आसा, ताच्या ओतम्या पासत. देव बरें करूं. उबी रावत. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावोय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 134, I 31.